कोकणी भाषा मंडळ आयोजित लीलावती दामोदर नाईक यादस्तिक चित्ररंगी साहित्यिक आणि सामाजिक मेळाव्यात पुढे सरताना माय भाषेक माय समजून खऱ्या अर्थान वावुरपी सगळ्या मानस्थांचे या साहित्य नाट्य सादरीकरण सत्र तसेच हाचे फुडले साहित्यिक चर्चा आणि सांस्कृतिक सादरीकरण सत्रान हांव येवकारता सगळ्यांक. या सत्रान सगळ्यात पयली सादरीकरण जातले ते ढाई आखर गोवा या सांस्कृतिक गटाचे. या संस्थेबद्दल सांगचे जाल्यार या संस्थेक स्थापन जाल्यार 6 वर्सां जाल्यात. संत कबीर जे सगळ्यांचे आवडते आसा, तांचे दोहे प्रसिद्ध आसा. तांचो एक फामाद दोहा आसा, पोती पडी पडी जगलुआ पंडित भया नको, ढाई आखर प्रेम कापडे से पंडित होय. आणि त्या ढाई आखरा वयल्यान तांणी हे नाव आपणायला. या गटाचा मुख्य उद्देश जी आमची संस्कृती आसा, जे आमचे साहित्य आसा ते कविता वाचन, कथा वाचन, नाट्य सादरीकरण या मोडांतल्यान म्हणटा तशें लोकां मेरेन पावोवप. आयज मेरेन तांणी सदन हसन मंटो, प्रेमचंद, गिरीश कर्नाड, आमचे मोगाचे दामोदर मावजो भाई हांच्यो कथा नाट्य सादरीकरणांतल्यान सादर केल्यात. तांच्या वांगड्या विशीं सांगचे जाल्यार या गटांतले वांटेकरी आसात आसावरी गुरव, जाणी बॅचलर ऑफ फाईन आर्ट्स इन पेंटिंग या पदवीचे शिक्षण घेतला. मास्टर्स ऑफ व्हिज्युअल आर्ट्स इन ग्राफिक आर्ट्स फ्रॉम MS युनिव्हर्सिटी बरोदा. ते एक लेखक आसात, परफॉर्मर आसा आणि एज्युकेटर आसात. तशेंच ताजे बरोबर ममता वेर्लेकर, असिस्टंट प्रोफेसर इन हिंदी गोंय विद्यापीठ. तांणी गोंय विद्यापीठांतल्यान MA इन हिंदी ही पदवी प्राप्त केल्या. जुलै 2022 तांचो भोग या पुस्तकाचे तांचे लोकार्पण जाला. पुस्तकाचे तांचे दुसरे पुस्तक रोखडेच आमच्या सगळ्यांच्या भेटीक येवपाचें आसा. तशेंच तांचे वांगडा आसात डॉक्टर रमिता गुरव, जी असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसा हांगा कार्यरत आसा. गेली 25 वर्सां ती हिंदी या विशयाचे अध्यापन करतात. कंटेम्पररी हिंदी थिएटर तांणी तातूंत PhD प्राप्त केल्या. तांणी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त भौमानस्त दामोदर भाई मावजो हांच्या सपन मोगी आणि मन्नत या पुस्तकांचो अनुवाद केला. तांचे खातीर जोरान व्हडल्यान ताळयो जावल्यो. कार्यक्रमाची फुडली सुत्रां हांव म्हजे वांगडी करिश्मा ताटेकडे सोंपयता. नमस्कार, हांव करिश्मा दाटे तुमकां सगळ्यांक ह्या सत्राक येवकारता. सगळ्यात पयलीं तुमच्या मुखार डॉक्टर जयंती नाईक हांचे भागीरथ या कथेचे अभिवाचन करतली डॉक्टर रमिता गुरव आणि ममता वेर्लेकर. मागता नमन ताई लागीं तांच्यांनी तांकां भेट वस्तू दिवन देव बरे करू. नमन ताई ममता वेर्लेकर हांच्या लागीं मागता सत्राक सुरवात करची. सगळ्यात पयलीं म्हणजे आता आमी सगळी आमचीच कार्यावळ आसा म्हणून तशें देव बरें करूं बीन वाचता बी अशें म्हणना. तर आनी वेळ वेगळ्याना सुरवात करूया. जयंती नाईक हांची कथा भागीरथ. सकाळची 8 वरां जाल्ली. हांव ऑफिसान वचपाची तयारी करताले. इतल्यान साळू मावशी दुत्त करून दारान उबी जाली. कितें जालें गे साळू मावशी? आज सकाळी सकाळीशी कसली खबर हाडल्या? हांवें म्हळें. म्हजो प्रस्न आयकून साळू मावशी
खबर कसली म्हणून गडबडली. चाळू मावशी म्हळ्यार एक नंबरची गाव भवानी. दिसभर गावचो उश्टवारो हुनीत भोवता. गांवार कोणागेर कितें घडला ताचो तिका पयली वास. केन्ना तिचो कुलो आपल्या घरान तेकना. केन्ना हाच्या दारान केन्ना ताच्या दारान हिडिल्लीच आसता ती मित्रिकार. ना घोव ना भुरगें, साडो सुडो एकटो जीव. रांदल्यारूय जाता ना जाल्यारूय जाता. दिसभर भोवता गांवच्यो चवकश्यो करीत. कसली खबर कळे उपरांतूय ती योगी बसना. खबर गांवभर करप आपली जबाबदारीच मानून कासाटो मारून ती वावराकूय लागता. हालीसराक गांवार कितें घडटा ते ताची खबर म्हाका कशी कळपाची. तिच्या नदरेन ती म्हजेर गांवच्यो खबरी सांगून उपकारच करता. नोकरेक लागत साकून म्हजो गांवाकडलो संपर्क तुटला. सकाळी उठून घरांतल्यान भायर सर ते रातचे भितर यो. शेनवार आयतार खंय ना खंय कार्यावळ वा मिटींग. आई आसतना गांवान कोणागेर कितेंय बरें वायट घडत जाल्यार म्हज्या कानार घालताली. ताका लागून वेळान वेळ काडून गांवच्यांक पाचारप, खबर घेवप जातालें. आई वचत साकून फाटल्या 4 वर्सांन चाळू मावशेन ती आपली जबाबदारी मानल्या आनी ती आमचेर प्रसन्न जाल्या. खरं म्हळ्यार म्हाका तिचे गांव धोळ आवडनात. म्हज्या बापाय भावांकूय आवडनात. पूण करतली कितें? अडिल्ल्या वेळार कित्याकूय हात बोट घालून ती येता. म्हणटकच तिचे जग पुराण आयकून घेवचें पडलें ना. ना म्हळ्यार गांवान कितें घडटा हाचो वास आमकां तिका लागूनच लागता. खबर काय ना गो बाय, पुणून तुका सांगता म्हणून हांव फाटले 2 दीस जाले चोयता. तू म्हाका जापेकूच मेळना. त्या पासत हांव आज सकाळ फुडेंच येयला. चाळू मावशी आपल्या मुखापदार आयली. कोणाक कितें जालें गे? गांवान सगळें बरें मगे? गांवांत सगळें बरें गो म्हाजे धुवे. गांवा भायरूच बरें ना. ती मुड्डेली भागरत जाणा मगो तू. चड बरी ना गो, सामकी मरणान तकल्या खंय ती. कांकरी जाला खंय तिका गोळ्याचो. अशें खंय आसा तर गे ती आतां? हॉस्पिटलात बी घातल्या काय ना तिका? घातल्या गो. त्या कामतीच्या चेड्यान जेन्ना ती पिली वाड कोट्टाली तिणी व्हरून घातल्या खंय. पण ती सामकी पश्टीन पडल्या. म्हऱ्यान रावी बसून कोण ना खबर तिच्या ना. तिचो तो पोस्को चेडो खंय गेला तर गे? चेडो? चाळू मावशी म्हजेर एकदम उसळी. तो चेडो खंयचो गो तिचो? पिशार पडला तू? बमीन मुगो तो तिचो. शी, उलयता कितें गे तू चाळू मावशी? हांवें न्हू उलयता कितें? गांवान सगळ्या लोकांक तेंचे सूत आसा ते खबर आसा आनी तुकाच खबर ना. हागून गूख फाटलो भुरगो सुद्दां सुद्दां जाणा मुगो. चाळू मावशी केच्च करून म्हज्या आंगार आयली तशें हांवूय तांबडें जालें. आगे पुणून तूच एक दीस सांगताली न्ही ती गेले घर आनी रावता तो जागो देवस्थानान तिच्या पोसक्या चेड्याच्या नांवार केला म्हणून. केल्यार आनी त्या शिवाक लग्न केलें ना तिणें. पुणून तिची दाटी आसलेली ती न्ही जाल्या. चाळू मावशेन तशें म्हणनाका म्हाका कितें उलोवचें तें सुचना जालें. हांव उबीच रावलें. आपल्याले आसलेले तेचे खोट मारून तिने पर लागी केलो. दुसऱ्याच्या गुळ्याक वेण मारली म्हणून तो आपलो जाता? दुसऱ्यालो तो दुसऱ्यालो. पयसो आटको आयदन खोलो थोडो नासलेलो तिचे कडेन. बँकान 20,000 आसलेले खंय. ते भायर म्हयनो माल सरकारी पोटगी येता. सगळें घातले त्या दोंगराच्या हड्ड्यार आनी बसली सामकी सुसुळीत जावन. आता 2 वेच्या गोट्याक पाठीशेर जाल्या. सगळे आपल्या नांवार जायसर तो घेवन नाचलो हिका तळटार. मागीर उडयले काडून कोनशाक. आयज आपल्याच घरान तिका मोरंग थारना. पूण वयार आसतना एक शेण खाल्लेले ते खाल्लेले. जाणटेपणान हिका कसली साहजिक खाज येयली गो. आमी
हास्यास्पदान. म्हजो घोव मेल्लेलो तेन्ना हांव सामकी विळावली दुसमुशी बायल न्हू. आनी तो कितें गांव देशाचो तरी, तो घाटी मगे जातीचो. तेणे मारली मजा जाय तशीच्या बरोबर जाय तशी धुवन घेतली आनी तो आता हिच्या ताळ्यार रागोवन बसोन तयार ना. ती इतकी वर्सां वावर करताली ती मनशां मात बरी. ही तांकां दिसभर थोडी जय नासलेली, पूण तेणी हिका आज प्रसंगार सोडली ना. हिचे चड जाला म्हणून कळटकूच त्या अजितानूच खंय तिका हॉस्पिटलात व्हरून घातली. दोतोराक सांगून सगळें वखद पाणी फुकट करून घेतले. पूण हिच्या मरण जावपाक कोण नाका. तो परकी बामण मनीस, तो कसो रावतलो हिच्या मरण. तरी दर 2 दिसांनी वचून येता खंय तो तिचे खबरेक. त्या चोरान मात खंय आजून तिच्या मऱ्यान पाय दिलो ना म्हणून बायलेकूच धाडली ना. आता राणला खंय पश्चाताप जाला आपल्या करणेचो. काय बरो घोव आसतना आपण गांवार वचून पडली, ती चूक जाली म्हणून रडटा खंय ती आता. तर ऑपरेशनान वरच्या वेळार खंय नर्स गणपेचो मोनी काडून गेल्यार खंय मेल्ल्याक बोब मारता तशी मारली बाब तिणे. दुकानचे पोड हातीन घेऊन हो हो करून रुळली खंय ती. भागरथीक लेखून आनीकूय जाय ते कितें उलोवपाचें साळून अशेच्या पोटान आशिल्लें, पूण हांव कांयच सोंकार दिना तें पळोवन ती अशी जाली. आनी वयता गो हांव बाय, म्हाज्या लागाडीक लागल्यार तूं आनी आज ऑफिसाक पावचें ना अशें म्हणत दोनूच दांगा करून घरांतल्यान भायर सरून गेली. साळू मावशी गेली आनी हांव खूपच अस्वस्थ जालें. म्हज्या अस्वस्थ जावपा फाटल्यान 3 कारणां आशिल्लीं. पयलें, भागरथीक कांक्र जाला हें. दुसरें, पोटान पिकिल्लो नासलो तरी मायेन लागीं केल्लो आदार आसूनय भागरथी आज अनाथ कशी हॉस्पिटलाचे खाटीर तळमळटा हें. तिसरें, साळूमावशीन सांगिल्ले भागरथीच्या आनी शिवाच्या संबंधांचे. ह्या दोन्ही कारणां परस हे तिसरे कारणच म्हाका चड अस्वस्थ करताले. खरेच काय भागरथीचे आनी शिवाचे कसले संबंध आशिल्ले. एकाद्राक आपलो भुरगो म्हणून मानतकच ताचे कडेन शरीर संबंध दोरे येतात मनशाच्यान. तरी सगळी इंद्रियां आवडटकच काय ह्यो लोकांची तकलेंतल्यो काळयो. इकडे दिसताले आसूं तांचे मदीं तसले संबंध. ही आवयच्या वयाची आनी तो भुरग्याच्या पिरायेचो असल्यार कितें जालें. शेवटाक ही बायल तो दादलो आनी कुडीचे भोकी दोळे नासतात. जनावरांच्या मागीर जुळनात आपले जन्म दिल्ल्या नरांकडेन. मनीस जातीचो इतिहास सोदून गेल्यार आदीम काळार मनशां मदीं नात्याचे धरबंद खंय आशिल्ले. कोणूय कोणाय बरोबर न्हिदतालो, कोणूय कोणाय बरोबर जुळटालो. आनी भागरथीची दादल्याची भूक तर अशें पळोवपाक गेल्यार अतृप्त उरिल्ली. तिका मान आयिल्लें खंय 12व्या वर्सा. ती घोवाक सोडून गेल्ली 32व्या वर्सा. 12 ते 32 म्हणजे सारकी 20 वर्सां ती घोवागेर उरली. पूण ह्या 20 वर्सां तिचो घोव विठ्ठल सारको खंय घराघराक आशिल्लो. दिसाळेचो काम धंदो सोदीत तो गांव गांव हाडटालो. फकत परबे सोडून येवचो तो घरा. तेन्नाय ती एका हातून उदक पावतालीच अशें ना. केन्ना गांवांत जागोर, केन्ना हिची अडचण. केन्ना मायले मायपण चालून येताले आनी ती तांचे न्हिदपाकुडी दारार हातरून घालून न्हिदताली. ज्या मागो गांवकाराचो हात धरून ती गेली ताचो सांगा तिका फकत 3 वर्सांच मेळ्ळो. ते मेले तेन्ना ती 35 वर्सांची आशिल्ली. घडये वर्सांची वर्सां बांदून उरिल्ली तिची ती भोक जाणटेपणांत वयर सरली आसत. आनी भागरथ ती कोणाक नीट
हशिकावणे कर्म करीत म्हणून मनाक कशेंच पटनाशिल्ले. म्हजी आई भागरतीची जी खबर म्हाका सांगिल्ली तिचे वयल्यान ती तोंड फटकळ आसूं पूण सोशीत आनी संस्कारीत म्हणपाचें स्पश्ट जाल्लें. ती घोवाक सोडून दुसऱ्याचो हात धरून गेल्ली खरी, त्या वचपाक रजाव आशिल्ले. तिच्या वचपाचो दोश फकत तिका एकटेकूच न्हूक मेळनाशिल्लो. म्हज्या भुरगेपणांत भागरतीचें नांव घेवपाचेर गांवांत बंदी आशिल्ली. ती रावता त्या वाठारात पसून कोणेच ओळखूंक जायना अशी 10 जाणांची शिटकावणी आशिल्ली. पूण लोक आनी लोक सारकी. लिपया चोरया जावं ते भागरतीची खबर उलयतालेच. अशीच कोण तरी तिची खबर उलयतना ती म्हज्या कानार गेल्ली. तेन्ना हांव 12-13 वर्साचें आसत. येवन रोखडेच हांवें आईक ते विशीं विचारिल्लें. तेन्ना तिची खबर सांगून आईन म्हणिल्लें, दुसऱ्या दादल्याचो हात धरून गेली म्हूण अजाप, इतलो तेंप ती घोवा बरोबर रावली कशी तें खरें अजाप. म्हयने म्हयने घोवाचें तोंड दिसप ना, पानार सारकें अन्न ना, मायन आपणें जेवप आनी शितान उदक घालून दवरप. दिसवड्याच्या वावराक गेल्यारय दिसवडो मायच्या हातार दवरपाचो, नाजाल्यार माय सान्नी म्हणूच घेवन लागताली फाटल्यान. पूण खरें सांगू, त्या दिसा गांव चौकशे वेळार हिची बाजू कोणे आयकूनच घेतली ना. घेतिल्ली जाल्यार ती घडी आज गांवान उरतली आशिल्ली. माडा वयलो तातयो पिलो लागलो हिच्या शिलार थुकूंक, अशें गेलेय तेम पेटलें. हात्ता असल्या गांवाचेर आनी गोवाचेर. तुमी करनासतना केलें म्हणटात जाल्यार आतां हांव तेचे बरोबर न्हिदूनच दाखयतली तुमकां, अशें म्हणून तिणें 10 जाणांक सांगलें. ते आयकून गांवच्याले सामकें तापलें. असली बायल गांवान नाकाच म्हणलें सगळ्यांनी. तिचे मायन आनी घोवान चौकशी मागिल्लीच इतले खातीर. तांच्या मना सारकें जाल्लें. नागू गांवकार मात ह्या वेळार तिचे फाटल्यान रावलो. आपल्याक लागून तिका गांव शेणलो ते पळोवन तोय गांवाचेर खोट मारून तिच्या सांगातान गेलो. ना म्हळ्यार ताच्या काळजान तिचे विशीं ओढ आशिल्लीच. आईन सांगिल्लें ताचे वयल्यान भागरत म्हाका सामकी धाडशी दिशिल्ली. तिच्या धाडसाचे सामकें नवलूय दिसलें. त्या काळार एकाद्रे बायल मनशेन गांवच्या 10 जाणांकडेन येदी व्हडली तेमा खेळप म्हणल्यार. भागरत 7 वर्सांची आशिल्ली तेन्ना खंय तिका आमच्या गांवांत लग्न करून हाडिल्ली. व्हंकलेक विकती घेवन केल्लें लग्न तें. अशा लग्नात व्हंकलेक आवयलें घर सामकें तुट्टा. तिका आवयल्या घरचें नातें उरना आनी घोवाल्या घरची आपणे फारीक केल्ल्या भाताच्या वा पयशांच्या नांवार मुखार तिका जाय तशी घोळोवन वसुली करून घेतात. विकती हाडिल्ली म्हणून तिका घरात कांय मानूय उरना. उतरा पावलाक तिका विकती घेतिल्ल्याचे थोमणे आयकुचे पडटात. भागरतीच्या वाट्याक हे वैदावास आयले. भागरतीचो मांव खंय बारीक जोराच्या दुयेसान मेल्लो. ताका लागून आशी कुशींच्या गांवांनी तिच्या घोवाक कोणूच चेडूं दिना जालें. तेन्ना तिचे मायन दाबाळी गांवांतल्यान गरजेक आयिल्ल्या भागरतीच्या बापाय कडल्यान 2 मुडी भाताक भागरतीक विकती घेतिल्ली आनी पुताक लग्न केल्लो. पूण भागरतीची माय आपूण गरजेक आयिल्ली ती विसरली आनी मुखार भागरत घरांतल्यान वचसर तिका तिच्या बापायच्या गरजेचे थोमणे देत रावली. काळी भिल्ल, नाक खंय, दोळे खंय अशी थपक्या आंगलोटाची भागरत. बापूय कितें आनी आवय कितें हें कळच्या आदींच काच्या बुच्या भावंडांतल्यान घोवागेर पावली. तिचो घोव एकटोच. तो आवय बस म्हणटा थंय बसपी आनी उठ म्हणटा तेन्ना उठपी. घरान आवयलेंच राज्य. भागरतीचे भुरगेपण सुकूंक नाशिल्लें. ती कितेंय काम सांगल्यार ते थंयच सांडून खेळूंक नाचूंक धांवताली. तेन्ना माय तिका सड्डीक पेट घालताली, उपाशी तपाशी दवरताली. एकदां खंय तिचे मायन तापिल्लो कायलातो तिचे जांगेर दवरिल्लो.
भायल्यो गाळी विस्ती खायत भागरत व्हड जाली, नाती धुती जाली. आता ती काय तोंड सुटिल्लें. मायच्या गाळींक ती आता गायांनीच जाप दिवंक लागली. पूण रान्नी कडेन मात तिका राज्य करूंक मेळना. माय मडक्यान कितें सांडटा तेच तिका खावचें पडटालें. एक दोनदा तिणे घोवाक सांगपाचो यत्न केलो तेन्ना घोव उरफाटो तिचेरूच खुबून तिका मारूंक आयलो. ह्या सगळ्याचेर उपाय म्हणून भागरतीन एक दीस वेगळी पेज शिजयली. तिच्या कर्मान त्याच दिसा तिचो घोव घरा पावलो. तो हुमऱ्या भितर सरचोच आसा. मायन ताचे कान फुगले. आनी वेळ केलो ना. दाणो घेवन चुली वयली मडकी फोडली आनी चेडयेक वेगळाचार जाय, घे वेगळाचार सारको अशें म्हणत तोच दाणो घेवन लागलो तिचे फाटल्यान. तेन्ना 2 दीस बाबडी भागरत शेतांतल्या तणा गुडव्यान लिपून रावली. भागरतीक भुरगे जायना म्हणूनय माय तिका दीसभर खेपताली. तेन्ना मात भागरत मनांतल्यान निन्नयटाली. खरें तिकाय भुरगे जाय आशिल्ले. हेर बायलांक भुरग्यांक हांडीर मारून भोंवतात ते पळोवन तिका आपले वांजडेपण जाणवतालें. पूण ती आपल्याक वांजूड मानूंक तयार जायनाशिल्ली. घोव दादलेपणाचे सुखूच सारके दिना तर भुरगे कशे जायत म्हूण चिंताली. एकदा खेपतले मायक तिणे तशें म्हणून दाखयलें बी. मागीर तिचे मायन तिच्या 7 पिळग्यांचो जो उद्धार केलो तो आयकुपाचो न्हय. पयलीं मायन धाडली म्हणून मागीर घरांतल्यान भायर सुटूंक मेळटा म्हणून भागरत दिसवड्याच्या वावराक वचूंक लागली. दिसवड्याच्या वावरांतल्यान ती टांकार पावली आनी थंयच तिची आनी नागू गांवकाराची दोस्ती जाली. लांब रून काणो कसो नागू बायल मनशेच्या वाऱ्याक आशिल्लोच. ताची बायल बाळंतपणान मरून 10 वर्सां जाल्ली. जाल्लें भुरगें वाचूंक पावंक नाशिल्लें. आतां तो घरान एकटोच रांदून जेवतालो. दोस्ती जाल्ली. एकमेका बरोबर हांसता किटकिट्टा आसली तरी तांणी मान मर्यादेची शीम हुपून आशिल्ली. पूण लोकांनी घोड्याचो हत्ती केलो. तेन्नाचो गांव, लोकांक खबरांक असलेच विशय. म्हणजे पयलींच खबर भागरतीच्या मायच्या कानार पावली. तिणे केले आकाश पाताळीक. मनीस धाडून 8 दिसां भितर पुताक आपल्यान हाडलो आनी घातली 10 जाणांक चौकशी. गांवान गांवकारांची सत्ता. नागू गांवकाराकूय कोणे दोश दिलोच ना. दिलो फकत भागरतीक. भर दनपारच्या कडार तेदूस भागरत गांवची शीम हुपून गेली. तिच्या सांगातान नागू गांवकारूय गेलो. रितीप्रमाण 10 जाणांनी भागरतीचे मायक भागरतीक तिच्या वाट्याचो आदन खोलो, एक मण भर भात आनी 8 दिसांक पेजेक लागतले तांदूळ दिवंक सांगले. भागरतीक त्या कित्याचीच इत्सा नाशिल्ली तरी तिका ते बरोबर व्हरचेच पडिल्ले. रावपाचो थारो उबो जायसर पोटाची कितें तरी वेवस्था जावंक जाय आशिल्ली. सातेर देवस्थाना कडेन जागो मागून नागून आपल्याक आनी भागरतीक रावंक गांवा भायर मड्डेर एक ताळ्या खोप बांदली. शेजार पाजारच्या गांवांनी मेळटा तो वावर करून ती आपले पोट भरूंक लागली. दुखातच सुख सोदूंक लागली. तांचो संसार बरो फुलून येवंक लागलो. भागरतीक दिसले आता आपले वैदावास सोंपले. पूण दैवाच्या मनान वेगळेच आशिल्ले. एक दीस कोणाली तोरा काडून गेल्ले कडेन नागू झाडा वयल्यान पडून मेलो. खऱ्या अर्थान भागरत आता उगडी पडली. नागूचे क्रियाकर्म ताच्या भावांनी केले. तो गेल्ल्याची खबर कळना फुडें तांणी ताचे मडे भायले भायर गांवांत व्हेले. भागरतीक ताचेर निमणी नदरूय घालूंक मेळिना. तिका खूब दुख्ख जालें. 3 वर्सांच ती ताचे बराबर रावल्ली खरी, पूण ताणे 3
20 वर्साचे सुख दिल्ले तिका. भागरतीन नागूचे 12 दीस सुतक पाळे. मात तो वतकच कपलाचो कुकूम पुसलो ना, गळ्यातलो मणी काढलो ना. तो काय ताणे घातिल्लो नाशिल्लो. नागू वचून म्हयन्या भितरच भागरतीन कामतिल्या घरचो वावर धरलो. तो उणी पुरी 20 वर्सां तिणे केलो. आपली कूस फळली नासली तरी कामतिल्या भुरग्या नातराचे गुळमूत तिणे आपणेपणान काडले. ताणी तिका आपली घरची कशीच वागयली. जेवण खावंक, न्हेसपाक पांघरूंक केन्ना तिका पातिशेर केली ना. इतले करून तिचो म्हयन्याचो पगार ताणी व्यवस्थित बँकान घालून दवरलो, तिच्या जाणटेपणाची ठेव म्हणून. इतली वर्सां झरली. आता म्हातारपणात सुशेग घेता म्हणून भागरतीन फाटल्या 6 वर्सां साकून कामतिलो वावर सोडिल्लो. तरी ती तांगेर येवन वचून आशिल्ली. घरातल्या कार्याक 8 दीस आदींच वचून रावताली. शिवा कामतिल्या च्याच्या दुकानार कामाक आशिल्लो. 8 वर्सांचो आसतना तो थंय आयिल्लो. आतां खाडा मिशयांचो मानाय जाल्लो. आवय बापूय गांवभर नाशिल्लो पोर म्हणून भागरतीची ताचे खातीर माया हाटली. आनी मेल्यार आपल्याक मातेक लावंक कोणूय जाय म्हूण तिणें ताका लागीं केल्लो. आपले आशिल्ले नाशिल्ले सगळे ताच्या नांवार केले. ताका लग्न करून ताचो संवसार थाटून दिलो. लग्न जालें तशें ताणें तिका म्हळें, आतां तूं वावर सोड. हांव आसतना तुवें कित्याक घोवूंक जाय? तूं सुशेगाद घरा बस नातरांक खेळत. तें आयकून भागरत सामकी नसणातच मुतली. सोडलो तिणें वावर रोखडोच. आतां पायार पाय घालून बसता आपले चौकेर आनी येतल्या वतल्याक हडकिता. भागरतीलें घरूय आतां पयलींचें ना. तें आतां 2 कुडींचें, फुडल्या फाटल्या पाख्यांचें जालां. आदलो थंयचो तळपटो सोडाय थंय ना. आतां थंय बरी व्हडली कॉलनी जाल्या. हे मेरेनची भागरतीची खबर म्हाका आईन सांगिल्ली. हांव तेन्ना गांवांत नवी गो, आनी तेन्ना गांवांत दादल्या मुखार बायलांक उलोवपाक कोण दितालो? तें आयज घडटा जाल्यार हांव चौकशीत मदीं जाप घालपाची. तेन्ना घालूंक मेळिल्ली जाल्यार ती गांवा भायर जावची नाशिल्ली. तोंड फटकय आशिल्ली खरी गो ती, पूण मनान वायटशी नाशिल्ली. कोणाले कामांक हात बोट लायताली आनी कामांक कितें सामकी वाग. लोकांनी कितें सांगू तिचे मायक, पूण म्हाका मात ते नागू बरोबर जुनी झोपांनी पडटाली हें कशेंच पटना. लोकांनी हळशीक शेवटिल्ली तेन्ना ती दोगांय टायमांक पेटली हें मात खरें. भागरत बंडाळी आसूं पूण ती चारित्र्यहीन न्हय अशा आईन सांगिल्ल्या तिच्या खबरी वयल्यान म्हजें मत जाल्लें. कारण सांगपी म्हजी आवय आशिल्ली आनी म्हज्या आवयक हांव सारकें बरें वळखतालें. खंयच्याय नाण्याच्यो दोनूय बाजू पळोवपी. गांवान वाचूंक बरोवंक जाणा आशिल्ली, भायर संवसारान कितें चलता हें जाणा आशिल्ली ती पयली बायल. आज साळू मावशेन भागरतीच्या आनी शिवाच्या संबंधाविशीं सांगिल्ली खबर आयकून म्हजी तकली सारकी बेजार जाली. कित्याक रू नाशिल्ल्याचो पो काडटात लोक. मार फार छळ वैदावास भोगल्यारय बायलांनी दिल्ल्या घराच जीण कुसोवची अशी खासा बायलांची तित्सा कित्याक? कोणे एकल्यान समाजाची बंधना शेवटून मारपाचो यत्न केल्यारय लोक वर्साची वर्सां तिची. साळू मावशेन गळ्यातलो मणी काडटना भागरत खऱ्यांनीच काय तिणे तशी बोब मारिल्ली? आणि घरादाराची लोकाल्यो ओगीच वावड्यो सुता वयल्यान सरगार वचपाची बी ही पद्धत न्हय मू. ऑपरेशनाक व्हरतना मरण दारान पाविल्ल्याची जाणविकायेन बी तिणे बोब मारली ना मू.
लोकांनी ताचो वेगळोच अर्थ बी घेतलो ना मग. म्हज्या मनान प्रश्न उठिल्ले. तांच्या माल्या मदीं घुसपत गिरगिरत हांवें ऑफिसाचो मार्ग धरलो. देव बरें करूं. इश्टानो, सांगपाची गजाल म्हणल्यार ही कथा जवळ 30 वर्सां पयलीं बरयल्ली आणि हातून पळय जे मुद्दे आयल्या, जे इश्यूज आयल्या, ताचेर आज आमचे जितले हांगा वक्ते आशिल्ले ते इश्यूज तांणी काडिल्ले. म्हणजे 30 वर्सां जालीं तरी सुद्दां जे प्रॉब्लेम्स आसा ते कांय बदलना. आणि एक लेखक जो आसा, जो प्रत्येक काळान इतलो संवेदनशील आसता, ताचो प्रयत्नच आसता आपल्या साहित्यांतल्यान कितें तरी बदल जावचो, क्रांती घडत ना घडत ही पयसची गजाल, पण विचार जी यंत्रणा आसा ती तरी सुरू जावची अशी एक आस आसता. आणि वायट दिसता की अजूनही हो बदल जो आसा तो जावना. योनिजा वी नायका. म्हाका प्रश्न पडटात. अमरत्वाचो मोह आणि भौतिकाची इत्सा तुझो जन्म अजापाचो मिथकांनीच सोंपता. दादल्यांनी तुका फटयला, पूण म्हजी कूड बावली न्हय हळडीची. ती हाडा मासा रक्ताची, मेंदवाची, आत्म्याची, गर्भाच्या रक्तान भरशिल्ली, जाका तू भ्रष्टे म्हणटा. जाय असली पार्वतेक तशीच. त्याच रक्ताचो तिगो लावून परत सांगता. दादल्यांनी तुकाय फटयला, दादल्यांनी तुकाय फटयला, दादल्यांनी तुकाय फटयला, दादल्यांनी तुकाय फटयला. दादल्यांनी तुकाय फटयला. In my coffee, I added 2 teaspoons of fear, and then more and more fear. Then I started pouring some milk with hate.
and added 1 teaspoon of sugar made from guilt to it. And then I started stirring my coffee rigorously, stirring and stirring and stirring, and it splashed on me, giving me a burn. I lay there, staring blankly into the universe of my existence, contemplating and asking myself, what just happened? It was then that the caffeine seeped into my veins, racing questions within my arteries. I figured it out. I'm being watched by them. They were staring, making note of every move I made. They who mocked and judged, carrying a calculator, summing up my life into an Excel accounts file. She did not give a son. She is a horrible, selfish mother, concerned only about her career. She is not married yet. The lonely old hag, ugly, fat, Botox face. Hey, she doesn't wear proper makeup. Her brow was visible. She dressed up so shabby. Too many clothes. Too little clothes. Too much lipstick. No bangles, no booty. Wearing nothing at all. Where is her culture? She has sex for pleasure. She touched herself without a man. She does it with the ladies. And what a disgrace to the family. Lazy. Clumsy. What a whore. Slut. They never stopped accounting. Shame, shame, shame. That's all they kept chanting. Scared of falling out of their graces, morning to night I started running, making meals, staring, feeding, washing, cleaning, looking pretty while serving patriarchy, smiling more and more and more and more. And still, it was never enough. Then one fine day, for some unknown reason which I could never quite fathom, there was within me a sudden burst of realization. Blood in my veins started boiling. Red was flushing my cheeks. How dare they judge my very existence, my being? Courage in me grew like wildfire. This time, I sang my own songs aloud. I danced with great vigor, over and over again, over and over again, over and over again, over and over again. Blasphemy! They said, disappointed and upset, they packed their things and left with their accounts to be submitted to their big bosses.